the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Velkommen Jesus. Velkommen Jesus. Hoglab Jesus. Hoglab Jesus. महिमा Jesus. महिमा Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mga shababoy no lagi ani poistauno सांजुआं पाऊलच्या पुणशेताक आयल्या प्रत्येक जावन ह्या एका वराच्या सक्रामेंतच्या आराधनाक आयल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता आनी आज आयच्या मागण्यांत तुमच्या काळजाचे अत्रेक मेळोवंक देवाचो आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबांत देवो म्हूण प्रत्येक जावन मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचेस Velkommen Jesus. कोणीपणी बिदारच्या गांवांत गेल्यात गी बीदार मिसावांक गांवांत गेल्यात गी सिस्टांक गेल्यात कोणांनी गी एप्रील मेंत थंयसर कठीण धग उजवत आनी आमचे बरी ती रावोंक जायना. लोकांची घरां ती पुरा टिन शिटां ल्हानशे इतल्या ल्हान घरांत तांचे कोजन न्हिदोंक गोरवां पुरा आसतात. आनी एप्रील मेंत आमच्या देशांत ब्रदर्स एका म्हयन्याच्या हळ्ळी जिवना खातीर अनुभवा खातीर ते बिदार वयतले. आनी एक ब्रदर एका हळ्ळे गेल्लो दनपरांचे लग्गी आसल्या एका घरा भेट करूंक वता दनपराचो वेळ आनी थंयसर वता आसतना घरांनी कोणी आसना दिसा पुरांच्या हॉला गद्देक वतात गद्याक वतात काम करूंक भुरगीं बोकरे सरोंक येतात. थंयसर एक आंब त्या एका ल्हानशा बेवाच्या रुखाच्या मुळांत एक काटी घालून होर्स म्हणटात घालून थंयसर न्हिदून आसलो पांयांचेर पांय घालून. ह्या ब्रदरान चिंतलें पाप ह्या म्हाताऱ्याक भायर घाला कोण ना रुखा मुळां न्हिदला देखून ताचे कडेन वचून उलयता आसतना हलो ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಣಿ ಸಾರ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಗಮನಾಲೆಗೆ ತೆದಲ ತೋ ಪ್ರಾಯವಂತ ಮಣಲೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇದು ದೇವರ ಮನೆ ಈ ಬೇವಿನ ಮರವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಣಾಲೋಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या उरल्या जागी आनी असलें वोत धग आसा जाल्यार त्या बेवाच्या रुखा मुळांत आसली थंडाई खंय ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें अनुभव केल्ले. आनी तो ब्रदर थंयसर एक वर त्या आबा कडेन उलोवन फाटी आयिल्लो येवन पाद्र्या कडेन म्हणटा की वय फादर त्या आबान सांगलें सत त्या रुखा मुळांत कसली थंडाई म्हाका इल्लें देग जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचे भाव भयणो हांगासर एक थंडाई दिवचो जिवीत दिवचो एक रूख आसा बसपे सांजुआं पावल दुसरें आसा वय मू 10 वर्सां जावन तुमी हांगासर येतात ह्या थंडायेंत हांगासर विशय घेतात आनी आमकां हे पुणशेत म्हळ्यार एक देवाचें घर देवूस हांगासर आसा. जायत्यांक हे तांचेच घर म्हूण सांगून हांगासर येतात. असलो अनुभव आमकां आज ह्या पुणशेतांत जाता. किर्तन घरान आपल्या जिवितांत असलो एक अनुभव जोडिल्लो आमी किर्तन 30 आनी 6 पळयता. तें किर्तन 30 आनी 6 ते 7 वळी ते एका व्यक्तीचे भितरलो संतोषो भितरलो अनुभव देवाची कृपा अनुभव केल्ली उतरां जावन आसात. कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतल्या ग्रेस्तकायेंत ती दादोशी जातात. तुज्या स्वादीक न्हंयतले तूं पिवंक दिताय कित्याक तुजें तें आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू फोगलाप जेसू. मोगाच्या भाव भयणो आज आमी जर तर हो देवाचो मोग अनुभव केलो जाल्यार आमी किर्तन घराच्या उतरांनी आराधन करूंक शकतले. हांव कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग तूं आमचो कितलो मोग करताय आनी तुजो मोग तूं आमकां पवित्र सभेंत कितल्या माफान ओतताय आनी ती कुरपेची झर ह्या पवित्र थळांत हांव पवित्र सक्रामेंतांत हांव तुवें कितल्या माफान तुवें आमकां दिलाय. देवा
अर्गानी होगलाप तुका. कीर्तन 73:20-2 म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगा पसोत विणे वाजोवन तुजी स्तुती करतलो. किन्नरी वाजोवन तुज्या मनाक गितां गायतलो. सक्कड आमी दिमी घालया. आमी एक घडी बरो ह्या पवित्र थळार तो देवाचो मोग अनुभव केल्लो आमी उडास करया. आमच्या जिणेंत देवान आमचो कितलो मोग केला तो अमोलीक पवित्र विश्वासी मोग आमी आमच्या जिणेंत अनुभव केला. आवयच्या गर्भांत आमकां आकारल्या देवान, सोबाय दिल्ल्या देवान, आमकां जल्म दिल्ल्या देवान आजुनी आमचो मोग केला. तो आमचो देव, सर्वेस्पर देव, आमचो बाप. त्या बापाक आमी आराधन करया, नमस्कार करया. आज ह्या पवित्र येवकरिस्तांत जेजू हांगासर आमचे मदें प्रसन्न जाताना, आमकां ताच्या कृपेन भरता आसतना तो अमोलीक मोग आमच्या काळजांत अनुभव करूंक त्या मोगाक काळजांत तावन अर्ग आनी होगलाप दिवं आमची काळजां उगडया आनी आमी सरपडोवन आराधन करया. सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 7:20-2 तुजी स्तुती हांव गायतना वोंट म्हजें उल्लसलें, कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केली. हे मोगळा जेजू, तुवें म्हजी सोडवण केली. तुवें म्हाका पातकांतलो वायटांतलो निवारलोय. म्हज्या पातकांचें बोगसणें तुवें म्हाका दिलाय. म्हजे खातीर म्हज्या पातकांच्या बोगसणे खातीर सर्वस्वा खातीर हे जेजू तुवें कुर्सार केदो वर्तो सॅक्रिफायस भेटयलाय. केदो वर्तो श्रेश्ठ विधेयपणाचो सॅक्रिफायस भेटयलाय. आमच्या मोगा खातीर जेजू तुजें हर एक तेंबो रगत तुवें वरयलाय. कितलो आमोलीक समिया तुजो मोग, कितलो पवित्र समिया तुजो मोग. हर एकल्याचोय तूं आमचो मोग करताय. हर एकल्याक तुज्या देण्या कृपेन तूं आमकां भरताय. तुज्या दैवीक मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांगयताय. जिविताची कृपेची झर ह्या पवित्र थळांत हांव ह्या सक्रामेंतांत तूं आमचें तें वळयताय. फाटल्या 10 वर्सांनी ह्या पवित्र जाग्यार जायत्यांक विशय, जायत्यांक भलायकी, संतोष, समाधान, जिविताची कृपा तुवें दिलाय. जेजू तुका आराधन, नमस्कार आनी होगलाप. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, हुंड्याच्या रुपार
तूं ह्या घडये हांगसर लिपोवन आसाय पूण म्हज्या जिणयेन जेजू तूं हर एक घडी मेटां घालन तूं म्हाका रखताय तूं म्हाका सांबाळटाय दैवीक तुजो मोग ह्या सक्रामेंतान तूं वांटाय तुजो दैवीक मोग हर एक दीस तूं म्हज्या जिणयेन तूं म्हाका दिताय कृपेन तूं आमकां नटयत आसाय पवित्र संगात तूं देवन आसाय जेजू म्हज्या मोगाळा सुमया म्हज्या सोडून दरा तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक तुज्या आमोलीक मोगाक सोडवणेक पातकांच्या बोगसण्याक ह्या पवित्र तळार तुवें आमकां दिल्ल्या हर एक देण्याक सांजवां पौलच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर बरेपणाक तुका आराधन मोगाळा जेजू उंड्या रुपार तूं हांगसर करूस हजर आसाय आराधन नमस्कार आनी होगला रूपाय तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय हुंड्या रूपाय तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पोळी सांगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू सांव पावलो तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 1:7 वळीन म्हणटा आमकां देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ स्वनियंत्रण करता तो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड एक मोगाळ मोग करचो आत्मो एक बळवंत आत्मो एक स्वनियंत्रण करचो आत्मो आमकां दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एझेकिएल प्रभूच्या पुस्तकांत 3:29 वळी तो म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका पांयांचेर उबो केलो तो उलयतना तसो आत्मो म्हजे थंय आयलो म्हज्या पांयांत ताणें म्हाका उबें केलो मोगाच्या भाव भयण आमकां हर एकल्याक पवित्रस्नानांत पवित्र आत्मो आमकां जिविताचें पांय उबें करता पवित्र आत्मो आमकां हर एक दीस देण्या कुरप्यांनी भरता पवित्र आत्मो आमकां हर एक दीस ताच्या उसवडान आमची मोत उसवडयता पवित्र आत्मो आमकां पवित्र सभेची सदां आनी देवाचें उतर आमच्या काळजांत तो कंसयता समजयता जिवोवंक कृपा दिता पवित्र आत्मो एक बळवंत आत्मो आमकां धीरान जिवोवंक कृपा दिता अपोस्तलांचेर देवून आयिल्लो पवित्र आत्मो मोरयेचेर देवून आयिल्लो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्याचेर देवून आयला त्या पवित्र आत्म्यान आमकां स्वता समजोवंक क्रिस्तीक जिणी जिवोवंक आनी आमकां जिणयेन तसो चड मोग करूंक आमकां कृपा दिला त्या पवित्र आत्म्याक आमी काळजांतावन आराधन करया नमस्कार करया हर एक ताच्या उतराक हर एक ताच्या कृपेक हर एक ताच्या देण्याक आमकां राखून व्हेल्ल्याक पवित्र आत्म्या तुका आराधन नमस्कार आनी होगलाप
अरण्यांत इस्रेल पोरसां पॉयंट करता आसतना काळोखांत उसवाड जावन दिसाक सावळी जावन रखल्या पवित्र आत्म्या आमकां हर एक दीस तूं तुज्या दैवीक कृपेंत सर्गींच्या उसवडांत आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. अरण्यांत भुकेल्ल्या लोकांक खाण पिवण दिवन बसयिल्ल्या गांवांक पॉयंट करूंक बोल दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकां ह्या बसयिल्ल्या गांवांक पॉयंट करूंक तुज्या देण्या कृपेन तूं भरताय. आराधन पवित्र आत्म्या, फुगला पवित्र आत्म्या, स्तुती पवित्र आत्म्या. सर्गींच्या आत्म्या ती बोळ मोच्या भुकेल्या काळजात तान भूक थांबयल्या सर्गींच्या आत्म्या ती बोळ मोच्या भुकेल्या काळजात काळीज मोचे तांनेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीज मोचे तांनेला तुका मोन मोचे आशेला तुका ये तुंदनिया ये तू सोमिया ये तुंदनिया ये तू सोमिया भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा ये तुंदनिया ये तू सोमिया ये तुंदनिया ये तू सोमिया भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा भावई माका त्या सर्गींच्या सुखा. एक घडी बोर मावून रावया. तर देवाचो अमोलीक मोग आमी हर एकल्यानी अनुभव केला. ताच्या पाकडेच्या सवळेंत आमी विशय घेतला. हांगासर हो जावन असो एक जिवीत असो रोग आमकां विशय दिवचो, समाधान दिवचो, कृपा दिवचो. देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिवया. एक घडी बोर आमचें कुटुंब, भुरगीं बाळां, आमची आवय बापूय, पती पतीन वा गांवांनी परगांवांनी काम करचे भाव भयणींक आमी ह्या पवित्र थळाक समर्पण करून आराधन करया माऊनपणी. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu, Hoglab Jesu. Boshyam. पहिल्या कुंभाराक आमच्या कुटुंबान एक फंक्शन आसता वय मो भुरग्याक उल्हास पटोवंक, सैऱ्यांक जेवण दिवंक आनी भलायकी मागोवंक, बेसांव दिवंक. अशें एक कुटुंबांत एका भुरग्याचो पयलो कुंभार जालो. जीवन म्हणलो भुरगो बुदवंत, हुशार, मस्त ताका बरें बरें शिल्ड पुरा मेळिल्लें. आनी थंयसर ताका उल्हास पडयता आसतना, भलायकी मागता आसतना थंयसर ताच्या बापून त्या भुरग्या विशयान जायतें बरें गूण सांगलें.
आनी थंयसर आनी एक कार्यक्रम आसले MC आसात पळय तांकां मोनास्लरी करतात. आतां व्हडली माय येता बेसांव दिता, बेसांव दिल्ल्या उपरांत व्हडली माय तुजें बोगणा कितें सांगूंक आसा नातवाक म्हणून विचारलें गे. जाल्यार व्हडली मायन आपल्या नातवाक जिवनाक म्हणलें गे म्हज्या पुता जिवन तुवें सांत जाय सेकडांनी आसूं सुरू केलें गे. आनी भुरगो हुशार आसा, माय कशें सांत जावचें. ताका व्हडली माय म्हणलें गे तुका सांत जावचें उर्बा आसा जंय, जेजूचो मोग आसा जंय आनी तुवें जेजूक लग्गी जायचंय. सगळ्यांनी ताळयो पेटलें. कित्याक म्हळ्यार पयले कुंगरा दीस आसली उर्बा कितले दीस आसता, इल्ले दीस मात्र, एक हप्तो 2 हप्तो. मागर भुरगीं सदांची तुवें मुखार बसची भुरगीं फाटीं बसतात. ही उर्बा जर तर आमचे ते ना जाल्यार, आशा ना जाल्यार आमकां देवाचो मोग करूंक जायना. किर्तन एक तेला इल्लें मागणें. मस्त जाणांक हे किर्तनाच्या मागण्याचो अनुभव गुतना आमी कोणे बरयल्ली मागणी बरा वाचून बायपाट करता. पूण कोणाक कितली किर्तनां येता सांगा पळया. कोण्याक किर्तनाचे मागणे बायपाटी आमचे आसा गी ना. इगर्जेंत आमी एक 2 पुटां दिला जाल्यार ते बायपाट करता. पूण किर्तनाचे मागणे आमी कोणी बायपाट करना. वाचूंक वाचिना कारण किर्तन कितें आसा म्हणून गोत्तू ना. मग अशें भाव भयणो हे किर्तन आसात पळया ते एक त्या लायिल्ले जिणयेंत देवाचो अनुभव केल्ली मागणी देखून दयकन घरा वचून ती मागणी तुमी मागून पळया कितली सकत आसा त्या मागण्यांत. ती बोगणां, ती उर्बा, ती आशा किर्तनगराची आमच्या काळजांत ती रिगोवंक जाय. किर्तन 63 देवा म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा, म्हजो आत्मो तुका ताणयता. ती किर्तनगराच्या आत्म्याची उर्बा, आशा आनी तान देवाक सुकें करडें उदाकनांतल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. आत्म मात्र न्ही, म्हजी कूडय तुका अत्रेकता. ही जावन आसात खरें जिवितांत अनुभव केल्ली मागणी. मग अशा भाव भयणीनो देखून किर्तनकार म्हणटा देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानार हांव तुजेर नदर घालता. भौशा किर्तनकार देवळाच्या भायर रावून एक अत्रेक उसरता तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानार ह्या आल्तरेर हांव तुजेर दिश्ट घालता. भावानी भयणी जर असली उर्बा आनी अत्रेक आसून जर तर आमी ह्या पवित्र थळार ह्या पवित्र जाग्यार सक्रामेंतार आमची दिश्ट कंसयता जाल्यार आमची आत्मेची तान जेजू बगोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. पळया कसले मागणे तें. एक बाळ आवयक लागून रावले बरी, एक वाल रुखाक रेवडोन रेवडोन सडले बरी. किर्तनगराचो आत्मो देवाक लागून रावला. कोणाक कोणी अनुभव जाला की तशें म्हजो आत्मो देवाक लागून रावला म्हणल्यार अनुभव जाला की आमी पयशांक लागून रावता, ग्रेस्तकायेक लागून रावता, इश्टगतीक लागून रावता, खाणा जेवणाक लागून रावता. देवाक आमचो आत्मो आमची कूड लागून रावता गी. एक बडी चिंतून पळया. कीर्तन 4:71 वळी तुका सोदता त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळोवंक, तुज्या तारणाचो मोग करतात ती म्हणूंक फावो देव व्हरतो. म्हळ्यार कोण तुका सोदता तांकां सगळ्यांक तूं मेळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगळाप जेसू. एका दिसांत एक देवापणाचें शिबीर आसलें गी. 8वे तां 10व्या म्हणसर भुरग्यांक शिबिराक आपयल्लें. एक हप्त्याक लागीं लागीं 150 भुरगीं आसलीं. आनी त्या भुरग्यांक पळोवन पाद्र्या कळ्ळें ही पुरा लाटपट भुरगींत काल्याक ही उपकाराक आयिल्ली न्ही म्हूण.
देखून पाद्र्याबान सगळ्यांक एक चीट दिले गी त्या चिटीर तांणी कांय बरोवंक ना कोण निजाय की कुशेन उर्बेन आयल्यात तांणी तुमच्या पेपराक एक टीक करा आनी कोणाक पळया कोणीय सांगल्यात म्हूण आयल्यात तुमी कांय करनाका तर चिटी म्हाका फाटी दिया कोणाक कळना आपल्या टीक केल्यार नांव आनी बरोवंक आनी कांय ना आनी तो पाद्र्या म्हणटा 150 140 जणांनी खाले गेला टीक केला ना 145 चिटी खाली 5 जणांनी मात्र टीक केला आमी कुशेन आयल्या तो पाद्र्या म्हणटा म्हाका आनी 10 वर्सां पुरो हे चिटी कित्याक म्हणून सांगल्यार 4-5 चिटी मात्र हर एक वर्सां टीक करचे आमच्या भुरग्यां तें उर्बा उणी जाला एका काळार मुगोचे भाव भयण खावंक आशा जाताली वय मू आमच्या मलगाडे सांगा कणगी गावंक आंबे खावंक पणस खावंक पाक्यांनी केल्ले आंबे सयत कातून एक कुडको मेळ्ळ्यार आमी खावन उठले की उडास करा वय मू कोळिंद्रान वस्तून अर्दे कणगी केल्यार अर्दे कातून आमी खायन आणले हांव गी खातले हांव आज भुरग्यांक तुमी मुटली करा पोळें करा खावंक दिया भुरग्यांक इंट्रस्ट ना एक बिस्केट आनी कितें मेळ्ळ्यार तांकां पावता आज दराबस्त आसा पूण उर्बा ना खाणा जेवणात उर्बा ना 4 महिला 5 महिला चलोवन मिसा घेतले आमचे पांय जरोवन आज गाडी आसल्यार बसां आसल्यार इगर्जे बगलांतच घर आसा जाल्यार मिसाक येवचे पयले गीत जाल्ल्या उपरांत उर्बा ना चड आमी इगर्जे लागीं आसल्यार येवचे लेट वय मू ते कोणी जावं दी तांकां बेगी येवंक जायना सकड आयल्या प्रतांनी येवचे उरले परत बसून तांकां जागो मेळोवन दी आमी लास्ट येता म्हूण सांगून आज मागणी उणी आसात गी कितली मागणी कितले रेतिऱ्यो कितल्यो शर्माव कितलेशे आराधन टीव्हीर मोबायलांत आसात ना उर्बा ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक वा नातरांक हे आयच्या आराधनाचे एक व्हिडिओ धाडा एका म्हयनो जाल्यार ते उक्तें करनात ताच्या बदलाक एक जोक धाडा खंयचे म्हणी तक्षण ती उक्तें करून 10 जणांक 100 जणांक धाडटात म्हळ्यार आज आमच्या पवित्र सभेंत जाय पुरतो अवकाश आसल्यार भावां आनी भयणी उर्बा ना एका काळार आमी ना म्हणटले हांव आतांची भुरगीं नाका म्हणटात आत्मीक संगतींत उर्बा ना खेळ करा कॉम्पिटिशन करा इगज बरो लोक रेतीर करा कोणी नात देखून सांत अल्बेरियन म्हणटा कोणा तें बावार्थ उणें आसा ताचे तें उर्बा उणी आसा देखून कोण पळया आत्मीक संगतींत उर्बा दाखयना खंयचोय भुरगो जावं दी त्या व्यक्ती तें बावार्थ उणो आसा उणो बावार्थ हेरांक प्रेरण करूंक जायना कोणा तें बावार्थ आसा ताचे तें देवाचे आदर्श आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अपोस्तलांनी जेजू कडेन मागलें 2 अपुर्बायेचें मागणें कोणा सांगयेत गी 2 अपुर्बायेचें मागणें अपोस्तलांनी जेजू कडेन मागलें मागोवंक शिकय आनी एक आमचो भावार्थ सडय हे 2 मागणी अपोस्तलांची मागणी जेजू कडेन मागली आमचो भावार्थ सडय आनी आमकां मागोवंक शिकय आवय बापायनो हे 2 मागणी आज हर एका आवय बापायची जबाबदारी कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांचो भावार्थ सडय जाय तांची मागण्याची आशा वाडय जाय नाजाल्यार दिसान दीस ही उर्बा उणी जातली एब्रेवकारान बरयल्ल्या पत्रांत 12 अध्यायांत 20 आनी 2 वळी सांत पावल म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर कांसोवया तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांच जेसो होगळाप जेसो देखून सांत पावल म्हणटा कोलोसकारान बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 1 वळींत क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात सर्गींच्या वस्तूंक तुमी अत्रेघा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मान दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
अर्गांचेसो हगळांचेसो महिमांचेसो देखून मगाच्या भाव भयणो आमची उर्बानी अत्रेग जर वाडना जाल्यार सखास आमचे भावाटी थंड जाता देखून आमी कितले सर्गींच्या वस्तूंक आशेता तितले सर आमी सोम्यातय एकवटोंक शकता देखून आतां आमी ते सर्गींचे वस्तू जेजू कडेन मागया सक्कडी एक घडी बरो हात जोडा सक्कडी एक घडी दोळे धांपा तुमचो अत्रेग वाडया तुमच्या काळजाचे उर्बा वाडया ते मागणे किर्तनकारान केल्ले मागणे आमी एकपटी म्हणया देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो थानयता तुका म्हजो आत्मो थानयता तुका म्हजो आत्मो थानयता तुका म्हजो आत्मो थानयता सुकें खरडे उदक नातल्या धरणी भाशेन सुखे खरडे उदक नातल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अतिरेकता कीर्तन 43 एक वळी आमी हे मागणे आमी काळजान मागया जशे मेरू वाळट्या झरीक अतिरेकता जसे मेरो वालच्या झरीक अतिरेकता जशे मेरू जळट्या झरीक अतिरेकता जसे मेरो झलत्या झरीक तशें अतिरेकता हांव तुका अतिरेकता देवा तसे हांव तुका अतिरेकता देवा देवाक देवाक जिव्या देवाक जिव्या देवाक हांव थानयता हांव थानयता केन्ना हांव येतालो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो देवाचे मुखामोळ देखतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गांचे अर्गांचे होगळाबचे महिमांचे तुमची जबाब हांव आशेता आनी लालयता हांव आशेता आनी लालयता सक्कड आमी आमचे काळजां अंतस्करण आत्मो सक्रामेंता मुखार उक्तें दवरून ह्या सर्गींच्या वस्तूंक आशेर म्हणया हांव आशेता आनी लालयता हांव आशेता आनी लालयता सुम्या तुज्या स्वादीक मोगाक हांव आशेता आनी लालयता सुम्या तुज्या अगणीत खाकुलटीक हांव आशेता आनी लालयता सुम्या तुज्या दैवीक सक्तेक हांव आशेता आनी लालयता सुम्या तुज्या विश्वासी मोगाक हांव आशेता आनी लालयता सुम्या तुज्या पवित्र रक्ताक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या पवित्र गायांक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या पवित्र मुखामळाचेर दिश्ट घालूंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या दैवीक उतरान संतोष पावोवंक हांव आशेता आनी लालयता तुजे बुजवण जोडूंक हांव आशेता आनी लालयता तुजी शांती अनुभव करूंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या सांगाता रावोंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या कुर्साक वेंग मारूंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या दैवीक स्पर्शाक हांव आशेता आनी लालयता सतान जियोंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या वाटेन चलोवंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या गोपांत रावोंक हांव आशेता आनी लालयता म्हज्या आत्म्याची तान बगोवंक हांव आशेता आनी लालयता तुज्या जाणवयेंत वाडोवंक हांव आशेता आनी लालयता तुका साक्षावन जियोंक हांव आशेता आनी लालयता एक घडी बरो हिंस मागणी निरंतर तुज्या काळजांत म्हणून तुमच्या काळजाचो अत्रेग सडया हांव तुका आशेता आनी लालयता कितले आमी देवाक आशेता कितले आमी देवाक लालयता कितले आमी देवाक आमच्या आत्म्यांत तो येजे म्हूण आशेता तितले आमचे आत्म्याची तान बागोवंक शकता देखून एक घडी बरो मौन रावून तेंच मागणें निरंतर सोम्या तुका हांव आशेता सोम्या तुका हांव लालयता म्हूण आमी मागया तूं सोम्या म्हजो आदार म्हजो बरवसो म्हज्या जिणे वाटेर म्हाका सांगात जा काळीज म्हजें लालयता तुका काळीज म्हजें तानयता तुका काळीज म्हजें अत्रेकता तुका ओ आत्मो जेजू तुजे ते विशीव घेवंक आशेता म्हज्या मोगाळ देवा म्हज्या स्वादीक देवा काकुळटीच्या देवा सुडवणीच्या देवा तुजे ते इल्लो वेळ विशीव घेवंक ओ आत्मो हें काळीज ही कूड अत्रेकता नांव विशीव तुजे बागार
ना संतोष तुझे बगार, ना समाधान तुझे बगार. तू म्हज्या खऱ्या देवा, खऱ्या जिवा, जिवाच्या जिवा, म्हज्या देवा, तुका हांव अत्रेकता, ताणयता, लालयता. गीत नंबर सोम्या दिनवास ह्या बुकांत D36. मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविषयी तुझे बगर मागा मुझ्या खऱ्या जिवा मुझ्या खऱ्या जिवा काळीस मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा तुझे पगार मागा मुझ्या खऱ्या जिवा मुझ्या खऱ्या जिवा. बलिदान कलवरीचे अर्पण रया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे. तो सोम्या म्हजो आदार, म्हजो बरवसो, म्हजो संतोष, म्हजी वाट, सत आनी जिवीत, जिवीताचो आदार. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुज्या कुर्साच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें जोडली ती सोडवणेची कृपा ह्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें बोजयलाय. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव म्हजी काळजाची तान भगय, म्हज्या मोतीची तान भगय, भलायकेचे नेणे कृपा म्हाका तूं दी. सड आनी सड तुका लालेवंको आशेवंको जेसू म्हाका कृपा दी. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साजिये वाटे सांगात तुजो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साजिये वाटे सांगात म्हजो. काळीज मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविषयी तुझे पगार मागा मुझ्या खऱ्या जिवा मुझ्या खऱ्या जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो अस्रो. हे मोगळा जेजू, आज ही तुजी भुरगीं लागीं आनी पयस थावन तुजो अस्त्र सोदून, तुजो मोग सोदून, भलायकी सोदून, समाधान सोदून ह्या पवित्र थळाक ती आयल्यात. तांकां तूं आशिर्वाद घाल सोम्या. म्हजें सर्वस्व तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो. म्हज्या भाव भयणो, एक समर्पण करा सक्रामेंता मुखार. सर्वस्व जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करा. जावं तुमची भुरगीं कुटुंब, काम, वेव्हार, कश्ट, नश्ट, पिडा, मोतीचे इराराई, टेन्शन, कितें सकट तुमकां दुसता तें सकट तुमी एक घडीभर जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करा. सकट जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करा. कित्याक ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. तो सर करूंक शकता. ताका सोदून आयल्याक तो केदींच निराश करिना. तो वाट, तो सत, तो जिवीत, तो जावन आसा भलायकी, तो समाधान, तो संतोष, सर्वस्व ताच्या हातांत आसा. पदवी, अधिकार, महिमा ताचे ती आसा.
आमी आमकांच सर्वस्वच्या पांया तळा समर्पण करून हो आधार मागी आनी म्हणया समिया तूं म्हजो बरोवसो तुजे ती हांव पात येता हांव पात येवन आयला पातयेनूच आज पाटी वेता तूं म्हाका रखताय सांबाळटाय तूं म्हाका निराश करिनाय तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो म्हजे सर्व सुखा दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरोसो साक्षी ये वाटेर सांगात तुजो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरोसो साक्षी ये वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजें लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाभिशेक तुजे पगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा काळीज म्हजें लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाभिशेक तुजे पगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा उबे रावया आमच्या आत्म्याची थान बगोवची आमचो भरोसो सोडोवची उतरां आमी आतां आयकुया देवदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपरां उपरांत 3 वरार जातल्या त्या मागण्याक देवळाक वेतले तवळ जल्मतावनूच तोंटो आसल्या एकल्याक उखलून व्हरतले देवळाक वेत्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सशी दिसपट्टे ताका हाण दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतच तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तवळ तो तोंटो आपणाक कांय पुणे मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटोवन तांकांच पळोवंक पडलो तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगर म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता नजरच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयले तो सट्टकन उठोवन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार बसया मोगाच्या भाव भयणीनो स्पेनांत घडिल्ले एक आजाप 1640 मार्चच्या 20 आनी 9 तारीखेर ह्या शहराच्या स्पेनाच्या लगीतच्या कलंदा म्हणल्या एका ल्हानशा शहरांत मिग्वेल म्हणलो एक तरणाटो 20 वर्सांचो दुबळो तरणाटो आपल्या मावळ्याच्या घरा काम करतलो एक दीस गोड्याच्या गडयेत तावन तो पडोवन ताचो उजवो पांय मोडटा लागीं आस्पत्रेंतले देखून पयसल्या झरागोजा शहराक तो आस्पत्रेक वेता तें शहर बारी नांवाडी कित्याक म्हळ्यार थंयसर पिलार मायेचे एक पुणशेत आसलें वो तरणाटो आस्पत्रे वेच्या पयलें इगर्जेक वेता कुमसार जाता कुमगार घेता आनी तो आस्पत्रेक वचून एडमीट जाता दुरादृश्ट ताचो पांय खात्रीचें पडटा आनी ती एक रिवाज आसली खातरले मनशाचे खंयचेय कुडी सोबाग
अस्पत्रेच्या सेमेस्त्रींत पुरतलें कशें ह्या मनशाक पुरता तशें पुरतलें. आनी थंयसर थोड्या म्हयन्या उपरांत ताका तसो पांय इल्लो बरो जाता. ताका एक रुखासो पांय दितात. पूण आतां कितें करचें, कोणी नांत, आवय मांत्र आसा. देखून तो थंयसर त्याच पिलार मयेच्या त्या पुणशताच्या भोंवतणी भीक मागता. कितलो वेळ मेळटा तितलो तो देवाळाक वता, मागणें करता, मीस आयकता, कुमगार घेता आनी थंयसर आसल्या त्या पवित्र दिव्यांतलें तेल काण ताच्या गायांक तो पुसता. आनी 3 वर्सां तो अशेंच भीक मागून जियोन तसो पांय इल्लो बरो जाता आनी तो घरा येता. घरा गेल्ल्या उपरांत काम करूंक जायना, भीक मागून जेवतलो. आनी ती एक रात मार्चची 29 तारीख 1640 राती 10 वरांक आवय आपल्या पुता सरशी न्हिदल्या पुता सरशी वता आसतना पुताचे दोनी पांय पळयता. अरे हो कित्याक रुखासो पांय दवर ती न्हिदला म्हूण सांगून ओलकाण आपडता आसतना तो नीज पांय जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो नीज पांय ताका जेजून पाटी दिल्लो आनी तो पाटी येवन पिलार मायच्या पुणशेताक येवन तो अर्गां दिवन देवाचो उपकार बावडटा. आनी जरगोसो आर्च बिस्प हें पळोवन आनी ती आसले साक्षी पळोवन हें एक खरें आजाप म्हूण परगडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गांचेस मिग्वेल एक भिकारी जावन 3 वर्सां पोटा खातीर लोकां कडेन भीक मागतना तो आत्म्या खातीर भलायके खातीर कोणा कडेन मागतलो? जेजू कडेन मागतलो. देवाळाच्या बोवारी तो आसलो आनी तो आशिर्वाद ताका मेळ्ळो आनी जेजून तसो पांय ताका पाटी दिलो. आयच्या वचपांत आमी आयकलें एक तोंड्याक थंयसर हाडून सोडतलें भीक मागोंक आनी तें भीक मागलें ताका आगे उरलें आमी नेणाव. कितल्या वर्सां तो म्हूण आमी नेणाव तो थंयसर तो भीक मागतलो. पिद्रून आनी जुवान म्हळें आमकां पळय आनी पिद्रून आनी जुवान ताचेर दिश्ट घालून पळयता आसतना त्या भिकाऱ्यान चिंतलें म्हाका कांय पयशे मेळत म्हूण सांगून. पूण पेद्रू आनी जुवान म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. ताका हाताक धरून उठयता आनी तो चलता. देवाळा भितर तो येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेसो कीर्तन 30 आनी 4-7 वळी. ताचेर नदर लया तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो कोण जेजूचेर पातयेता त्या भावट्टान ताचेर आपणाची दिश्ट कंसयता तो केदींच लजेक पडचो ना. आमकां जिणेंत जायते तरांची लज आसा. दुर्बळकाय जावं पुरो, कस जावं पुरो, पिडा जावं पुरो, एकसुरपण जावं पुरो. जर आमची दिश्ट आमी समयेचेर कांसोवन खऱ्या भावट्टान रावता जाल्यार देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देखून आमचे निरंतर मागणें आमचे आत्म्याची अत्रेक आनी उर्बा आत्मीक संगतीक सर्गींच्या वस्तूंक आशेवन आमी मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 86, 15-16 वळी. आनी हे कीर्तनकार पळया कशें मागता. तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव, तूं सोंसणीक आनी मोगान भरलो. म्हजेर दिश्ट घाल, म्हजी दया कर. तुज्या सेवकाक तुजें बोल दी. तुज्या सकर्णीच्या पुताक निवार. तुजे कुरपेची एक खुणा म्हाका दाखय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी असल्याच बरवशांत आमी हांगासर आयल्या. आमी आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन आयल्या. आमचें एक मागणें जावंक जाय. तुज्या कुरपेची एक खुणा म्हाका दाखय. तुज्या कुरपेची एक खुणा म्हाका दाखय. बारूक प्रवेशच्या पुस्तकांत 2 अध्याय 16 वळी
देवाकडे मागचे एक अपूर्वचे मागणे सर्विस्परा तुझ्या निवसात हांव सकलं दिश्ट घाल आमचो उडास कर तुझे कान दी सर्विस्परा आमकां आयक तुझे दोळे उगाड आनी आमकां सर्विस्परा पळय हात जोडया सक्कडी तुमच्या काळजाचे अत्रेक देवाक समर्पण करा आनी हे मागणे आमी सांगया सर्वेस्परा 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 तुझ्या निवासात हांव तुझ्या निवासात हांव सकला दिश्ट घाल सगळा दिश्ट घाल आनी आमचो उडास कर आणि आमचो उगडास कर तुझे कान दी ते कान दी सर्वेस्परा आमकां आयक सर्वेस्परा आमकां आयक तुझे दोळे उगड तुझे दोळे उगड आनी सर्वेस्परा आमकां पळय आणि सर्वेस्परा आमकां पळय तुझ्या कुरपेची तुझ्या कृपेची एक खुणा एक खुणा म्हाका दाखय म्हाका दाखय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेसू अर्गां जेसू सगळाब जेसू सगळाब जेसू सक्कड आमी दिंबी घालया हेंच मागणे म्हजेर दिश्ट घाल जेजू म्हज्या ह्या मागणेच्या ताड्या कान दी जेजू वयर हांव जे निवासात हांव एक घडीभर म्हाका पळय जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर दिश्ट घाल जेजू म्हज्या भुरग्या बळांचेर दिश्ट घाल जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या पिडेसांचेर दिश्ट घाल जेजू जेजू जायत्या वर्सांनी काटयेर वळवळच्या आमच्या पिडेसांचेर दिश्ट घाल त्या प्रायवंताचेर दिश्ट घाल निरासपणान जियोनच्या भाव भयणीचेर दिश्ट घाल कश्टांच्या लोकांचेर दिश्ट घाल जेजू तुझ्या कुरपेची एक खुण आज या पवित्र थळार बघेवन जुआंव पावलोच्या थळार आज आमकां दाखय जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. दोन्ही आमचे हात उबारून आम्ही जेजू कडेन मागया एक तुझ्या कुरपेची खुण आमकां दाखय आमच्या काळजाचे अत्रेक आमकां दी आमचेर दिश्ट घाल जे काकुलटीची दिश्ट घाल जेजू म्हणून मागया मुझा जेसू आमच्या हात मोगाळ उबारून जेसू मुझा जेसू मोगाळ जेसू जिवितांत ये काळजांत तूं ये जिवितांत ये काळजांत तूं ये नवी भलायकी दिवं आत्म्यांत ये नवी भलायकी दिवं आत्म्यांत ये सोमिया जेजू ये धनिया ये सोमिया ये धनिया मुझे दिष्टा मुझे दिष्टा मुझे दिष्टा मुझे दिष्टा ये जेजू तुझी काकुलटीची दिश्ट आज आमच्या कुटुंबाचेर पिडेस्तांचेर घाल आज तुझी काकुलटीची दिश्ट सगळ्या संवसारार घाल हे मगळा जेजू आज पॅलेस्तिनांत इस्रायलांत युक्रेनांत आनी झुज आमच्या गांवांनी आज रगत वळटा लोक गयेला निराश्रीत जाला भुरगीं अनाथ जाल्यात खावंक जेवंक ना पियोंक ना ह्या गांवांनी लोक आज वळवळटा कश्ट येता हे जेजू तुजी काकुलटीची दिश्ट तांचेर घाल जेजू जेजू तांकां तांचे भोव तूं आयक जेजू तांकां आपड जेजू जेजू आज प्रकृती विक्रोपांनी जायतो लोक आज कश्ट येता 41 जण आज आमच्या भारतांत एक गुडो पोसलो न्हू एका सोरंगे भितर थंयसर फाटल्या 15 दिसांनी ते जिणी आनी मरणा मध्ये वळवळटा जेजू जेजू ह्या लोकांचेर दिश्ट घाल तुजेर मागता लोकांचेर दिश्ट घाल कश्टांच्या लोकांचेर दिश्ट घाल जेजू तुजी काकुलटीची दिश्ट घाल जेजू आपड जेजू आपड जेजू दुखेस काळजांक बुजवंक तूं ये दुखेस काळजांक बुजवंक तूं ये आत्म्याचे गाय गुण करूंक ये आत्म्याचे गाय गुण करूंक ये वैजाच्या वैजा जिवितांत ये वैजाच्या वैजा जिवितांत ये
येसुमिया आमचे हात उभारले ये धनिया ये सोमिया ये धनिया मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका ये सोमिया ये धनिया ये सोमिया ये दुनिया मुझे दिशका मुझे दिशका हालेलुया मुझे दिशका मुझे दिशका हालेलुया 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 नापोड जेजू सर पिढी आसा आमच्या देवी कृपे नापोड जेजू आमच्या सर भुरग्यांक जाणवा येतली मोगा नापोड जेजू सर खासदारी जोड्या आमच्या विश्वासी मोगा नापोड जेजू धैर्यांक तुझ्या गयांनी ताका गुण कर जेजू पिढी आसा भलायकी दी जेजू कष्टतल्यान आधार दी जेजू आपोड जेजू जिदीस घाल जेजू हालेलुया येसुमिया ये दुनिया ये सोमिया ये दुनिया मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका मुझे दिशका मगाच्या भाव बहिणो एक घंटोभर तो अमोलीक मोग आमी साकलो ही आमच्या काळजाची तान जेसून बगयल्या आमचेर आशिर्वाद गेला आमचे दिश्ट गेला जेसू आज तूं आमचे संगी ये मोइशे देवाक म्हणटा देवा तूं म्हाका मानलो जाल्यार ह्या अरण्यांत आमचे संगी ये आनी देव रातीक तांकां उजवाड जावन दिसाक सावळी जावन अरण्यांत देव लोकांच्या त्या पैनांत मेटां घालता जिणेच्या मेटांनी जेजू म्हाका सावळी आनी उजवाड जा आमकां असरो जा राखून व्हर सांबाळून व्हर तो आशिर्वाद जेजू आतां आमकां दी हे देवाडा सक्रामेंताक Sastangaman kuruya Ubilyatya rupa podla Novyoriti adarya Sulvodvicha Hastadvicha Bhavatarche Vardivya Srashema Ulasani Sutisa Udvi Maima Sasna Sasna Yekastalya Usita Tuka Toka Chaspirina Samasami Navarta प्रार्थया ये देवा विचे सक्रामेंत काळजा कष्टां सगुडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
सोम्या मंदिरान सोम्या गितांगा मधुर तुका हसिता आमचे तुवें बोतल्या सतेण्या पासून अर्गां भेटयता निवासी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोशान सोम्या मंदिरान सोमल्या गितांगा मधुर तुका हसिता आमचे तुवें बोतल्या सतेण्या पासून अर्गां भेटयता निवासी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो बोमोगाच्या भाव भयणीनो बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारांक आमी काळजांत तावन अर्गांक जावन हें बलिदान भेटोवया जायते आमचे काळजाचे अत्रेक आनी मागणी आज आमी ह्या अल्तरेक समर्पण करून आमी पवित्र येवकरिस्तांत नितळ काळजांत जेजू घेवंक आमी कृपा मागया हे घडीभर आमच्या आत्म्याचो जिविताचो नियाळ करून आमी केल्लें सुखी पातकां वळखून घेवन जेजूक नितळ काळजांत घेवंक कृपा मागया सांगाता मागया हांव पारकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या अवसरांत सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या ताकूत सोम्या ताकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थया सर्वेस्परावच्या पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवं बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें ह्या नविनाच्या दिसा आमचे पासो तें करता ती विनंती मानून घेवन ताच्या देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप दानियल नाबुकडनेझराक म्हणालो राया तुवें एक दर्शन देखलें एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली हे मुर्तीची तकली आपुट्टू भांगाराची अर्दे आनी बावळे रुपयाचे पोट पेंकाड पितुळीचे तिची जांगळां लोंकडाची तिचे पाय अर्दे लोंकडाचे अर्दे मातयेचे तूं पळयता आसलोय तेन्ना कोणाचो हात लागनासतना एक पातोर कुसलो येवन त्या मुर्तीचेर पडलो
आनी ताणें लोंकडाच्या मातयेची पांय पडोवन तांचो सूर केलो. उपरांत लोंकाड माती पितूळ आनी भांगार हांचो सकलांचो गिमट्या मळबा कळ्या वयल्या पोला भशेन चुरान चूर जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणां पर्यां उरलीं ना. पूण मुर्ती पडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें सोपान आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान रजवट, पदवी, बोळ आनी महिमा दिल्यान. मनशांक रानवट मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातांत दिल्यात. आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली, तुजे उपरांत दुसरें राज्य उपजातलें, पूण तुज्या राजा तितलें व्हड न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजातलें, लोंकडा तितलें घट. जशें लोंकाड सगळें पडोवन ताचो चूर करता, तशें तें राज्य पयलीं राज्यां पडोवन तांचो चूर करतलीं. अर्दे मातयेचें आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आंकटें हांवें पळयलें. हाचो अर्थ हो, राज्य फाटलेलें राज्य जातलें, पूण ताका लोंकडाची घडसण आजून आसतली. देखून लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलां. पांयांचे आंकटें अर्दे लोंकडाचें आनी अर्दे मातयेचें म्हणटास राज्य अर्दें घट आनी अर्दें अस्कस जातलें. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळिल्ली पळयलाय. हाचो अर्थ हो, ही दोनूय राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोंकाड आनी माती सोनूंक जायना, तशें ती राज्य एकवटलेलीं उरची नात. त्या रायाच्या काळार सर्गींचो देव केदींच नाश जावचें ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो. आनी हें राज्य दुसऱ्या परजेच्या अधीन जावचें ना. हें राज्य आदल्या सगळ्या राज्याचो चूर करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदां काळ तकतलें. जशें कोणाचोच हात लागत आसतना दोंगरा वयलो कोसळलेलो फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची पूड केली म्हणून तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सोपान खरें आनी ताचो अर्थ वस्सू. देवाचें उतार्यें. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सुरेस्पराच्या रसनानो तुमी सुरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सुरेस्पराच्या दुतानो तुमी समेस सुरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. तुमी आकाशानो सुरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सुरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सुरेस्पराच्या पदव्यानो सुरेस्पराक वाकाना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोरा पर्यान विश्वासे राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैतासो मुकुट दितलो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे स्वे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तेदवा लोकां साम्या मदले थोडे सण देवळा विशयांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगरायला म्हणटले. तवळ जिजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बंद पासो फातोर सयत उरो आसो ना, तसलें दीस येतले सक्कडी कोसलावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती कदळा घडतल्यो, तो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयन अशें सत्रय घेया. सबर जावन म्हजें नांव येतलें आनी हांवूच तो आनी निमयारलो काळ लागीं पावला अशें म्हणटलें, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजा आनी कटकटा विशयांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गरजेस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतले. ते हांगा भिरंकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरंकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणा दिश्टीक पडटले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते भोवमोगाचे भाव भयणीनो, जेजून जेरुसलेमाच्या देवळा विशयांत केल्लो प्रवाद आमी आयकला. जुदेवांक जेरुसलेम म्हळ्यार तांचें पवित्र शहर. टेंपल तांकां धार्मीक एक केंद्र, देवाक बली भेटोवंक मागणें करूंक. दुसरें देवाचें उतर शिकोवंक, शैक्षणीक केंद्र. तिसरें थंयसर सानदीक सभा म्हळ्यार तांची एक कोर्ट आसा, थंयसर ते निती सभा त्या देवळांत जातली. जिजून सांगली उतरां वा ते प्रवाद 600 वर्सां पयले जेरेमिया प्रवादीन पयलेंच सांगलें. दळबंसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सियोन तें कोसलोवन पडटलें आनी एक शेत जातलें. जेरुसलेम पाड पडोवन फातरांची रास जातलें. मंदिर असो दोंगर एक रान जातलें. हे 600 वर्सां पयले जेरेमिया प्रवादीन म्हणली उतरां जेजून परतून उडास केलो. आतां जेजू कित्याक ह्या देवळाच्या नासा विशयांत उलयता, कितें पाताक जुदेव परजेन केला, 4 मुख्य कारणां जेजू दिता. लुकाच्या शुभवार्तेंत 13 अध्यायांत आमी पळयता 13-4 वळींत जेजू जेरुसलेमा बसत रडता आनी म्हणटा, ये जेरुसलेमा प्रवाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवाक धाडिल्ल्यांक तूं फातरयताय. तें जावन आसा एक पताक जेरुसलेमाचें. दुसरें, एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें सोडलें नाय. देव आपल्या भुरग्यांक जेरुसलेमांत एकठांय करूंक आशयतलो, पूण तांणी सोडलें ना. देखून जेजू म्हणटा, पळय तुजें देवाळ देवान सांडलां, देवाचें घर देवान सांडलां. लुकाच्या शुभवार्तेंत 19 अध्यायांत 41-45 वळींत जेजू म्हणटा, जेरुसलेमा शहरा वयर दिश्ट घालून तो रडलो आनी म्हणटा, समाधान व्हरून पावयता ती वाट तूं जाणा आसलोय जाल्यार तूं नास जातो नाय. आनी तें कारण दिता, देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तूं वळखलो नाय. तें जावन आसलें पाताक जुदेवांचें.
देवूच तांकां भेटोवंक आयिल्लो काळ ते वळखले नात देखून देवान आपलें देवाळ सांडलें. देखून जेजून म्हणलें म्हजें मागणेचें घर तुमी सोरांचें बुयार केलां. देवाक तांणी सांडलो देखून देवान तांकां सांडलें. देव आपल्या परजेक भेट करूंक सबारपटी आयिल्लो, तांचे मदेंच आसलो. अब्राहमाची भेट ताणें केल्ली. मोइशेक ताणें एक आपोवणें दिवन इजिप्तांतले आपल्या परजेक गुलामपणांतलें भायर हाडटना देव तांकां भेटोवंक आयिल्लो. देवान म्हणलें म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकलां, दळटीरपण हांवें पळयलां, तांकां ह्या गुलामपणांतलें भायर हाडूंक हांव देवून आयलां. आनी 40 वर्सां देव तांचे संगता रावून तांकां बसयल्ल्या गांवांक पावयलें. देव आपल्या परजे संगताच चलतलो. देवाळ म्हणटा आसतना जुदेवांक देवाळ नासलें. पयलें देवाळ नासलें. जेजू जिवन जाता आसतना आमकां इगर्जे आसले की नासलें. तशेंच जुदेवांक देवाळ नासलें. देव खंय मेळटलो तांकां. अब्राहमान ताचें बलिदान भेटयिल्लें खंयसर मोरेया दोंगरांत ताणें बलिदान भेटयिल्लें आनी थंय ताका देव भेटलो आनी देवान आशिर्वाद दिलें. देखून त्या जाग्याक ताणें नांव दिलें दोंगरार आपणाकच सर्वेस्पर पळोवंक दिता म्हणून. जाकोब आपल्या भाव एसावाक भियोन धांवता आसतना तो हारान म्हणल्या गांवांक थंयसर पावता. थंयसर रातींचे तो एका कडेन विशेव घेता. एक फातर तेकले बंदादो न्हेता आनी त्या राती ताका एक सोपण पडटा. खरें सोपण सर्ग उक्तें जाल्लो एक निसन भुमीक आनी सर्गाक दवरलें. देवदूत वयर सकला देंवतलें आनी सर्वेस्पर ताचे मुखार उबो आसलो. आनी जाकोब उठल्या उपरांत म्हणटा हांव आनी जाकोबाक देव म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुज्या बापोय अब्राहम आनी इजक असो देव हो गांव तुका दितलो. न्हिदेंतले उठल्या उपरांत जाकोबान म्हणलें उतरा सर्वेस्पर करूंच हांगा आसा म्हूण हांव नेणा आसलो. तो भियान म्हणालो कितलो भिरांकूळ जागो हो. हे देवाचें घर शिवाय कितेंच न्ही ओ सर्गींचो दरवटो. जाकोबाक बांदप देवाळ न्ही. खंय देव भेटलो तें ताका देवाळ जावन आसलें. खंय देव आमकां भेटता तो सर्गींचो दरवटो जावन आसा. खंय आमकां देव भेटता तें आमचें देवाळ जावन आसा. म्हळ्यार देवाक भेटसो जागो जावन आसा. आनी ताणें एक स्मारक फातर उबारलो आनी तें तेल वतलें आनी त्या जाग्यार ताणें बेतेल म्हूण नांव दिलें. देखून जेजूक सामार्याच्या स्त्रीन म्हणलें आमचे पुर्वज ह्या दोंगरार आराधन करतले पूण तुमी जेरुसलेमांत आराधन करतात. इस्रायल प्रजा 40 वर्सां अरण्यांत पयण करतली. तांकां एक देवाळ आसलें मोबायल देवाळ. आतां मोबायल आसा मू मोबायलांत देवी आसा देवाळी आसा मागणी आसा पुरो आसा वय मू. खंय येता न्ही कुसना दी आमकां मागणें करियेत मीस आयकवियेत टॉयलेटांत आयकवियेत कित्याक म्हळ्यार मोबायलांत आसा. आमकां एक मोबायल टेंपल म्हळ्यार एक संचारी देवूळ आसलें. तें जावन आसलें आर्कपेट. देवान दिल्लें 10 उपादेस 2 फळयो आनी ते खंय रावतात थंयसर एक तंबू मारून त्या तंबांत ती पेट दवरतली. थंय देव देंवून येतलो. देव म्हजे कडेन उलयतलो आनी लोक पळयतलो देवाची प्रसन्नता. आनी पयण करता आसतना तें टेंट काडटलें तांबाची पेट ओवून मुखार वयतलें. 40 वर्सां तांणी अशेंच ह्या आर्क पेट देव तांच्या संगता आसा म्हणल्या त्या भरोशान देव आसा म्हणल्या भरोशान तांणी पयण केलें आनी देव तांच्या संगता आसलो. आतां तेंपल केन्ना तांकां आयलें म्हूण सांगल्यार दावीद राय जाल्ल्या उपरांत ही सोल्या पेट जुदाच्या बालांत आसली. जेरुसलेमाक येवन वतली आनी दावीद राय ही आर्क पेट जेरुसलेमाक हाडून थंयसर आराधन करता.
आनी एक तेंपल बांदूंक तो चिंता आनी देव म्हणटा तुवें बांदचें नाका, तुजो पूत सल्मावराय बांदतलो. आनी सल्मावरायान पयिल्लें देवाचें तेंपल जुदेवांक बांदलें, पयिल्लें बांदप. आनी तें तेंपल 586 विशयंत बाबिलोनाच्या नबुकदनेझरान ते सगळें नाश केले आनी तांकां सगळ्यांक गुलाम जावन बाबिलोनाक व्हेले. उपरांत सिरूस दुसऱ्या रायाच्या काळार 538 BC त्या वेळार त्या रायान परतून एक तेंपल बांदूंक तांकां कुमो केलें. 40 आनी 100 वर्साच्या मिनेतीन तांणी बांदलें सोबीत सुरंगार आयिल्लें तेंपल जेजूच्या काळार आसलें. आनी जेजून म्हणलें हे तेंपल एक दीस पडटलें, फातर सयत उरसो ना. 2025 वर्सां जालीं, आजुनी तें फातराची रास आसा. तांणी आजुनी एक तेंपल बांदूंक तांचे वरवीं जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाक तें तेंपल गरज नासलें. जेजून जेरुसलेमांत शिकोवन दिला वय तें साक्रिफीस पेटोवंक ना. जेजून साक्रिफीस पेटयल्लो खंय? काल्वारी दोंगरार. थंय ताणें साक्रिफीस पेटयल्लो आपल्या बापाक विधेयपणाचो. आनी मरणांत तावन जिवान जाल्लो जेजू एक नवें जेरुसलेम, नवें तेंपल जावन आमकां आज आमचे मदें आसा. देखून जेजू जावन आसा नवें तेंपल. सामारेच्या स्त्रियेक जेजून म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमाक वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो आसा. आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार तें समा. असलें आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करी जाय. देखून देवाचें तेंपल केवल आमकां एका बांदपाक सीमीत जावं ना. सतान आत्म्यान आराधन करतलो हरी एकलोय देवाचें तेंपल जावन आसा. तें सांव पौल म्हणलें तुमी देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेणांत घे. आस मगाच्या भाव भयणो, आमकां सगळ्यांक सोबीत तेंपलां आसात, गरज आसा. आनी ही तेंपल आमकां सक्रामेंतांत आनी सुबदांत देवाच्या जिविताच्या कृपेंत आमकां वाडयता. देखून आज आमकां आसचें तेंपल जावन आसा. सक्रामेंतांनी आनी सुबदान पवित्र पुस्तकाच्या जाणवयेंत आमच्या क्रिस्तीक जिविताक पोशण दिवचो एक पवित्र जागो हांगो जावन आसा. सक्रामेंत आनी देवाचो शब्द ह्या पवित्र तेंपलाचें काळीज आनी केंद्र जावन आसा. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. दुसरें तेंपल म्हळ्यार आमचें कुटाम. आमचे हर एकल्याचें कुटाम एक देवाचें तेंपल जावंक जाय. एक श्रेश्ठ संगीतगार हेडना म्हणलो, ताणें केल्ले यशस्वीक ताका एक व्हडलें एक जेवण दिल्लें भोजना कुटा. त्या वेळार एका व्यक्तीन विचारलें, तुवें इतलें व्हडलें सदन केलां सायबा, तुजो ह्या सदना पटलो गूट खंयचो? मस्त पटी तो सोलवलाय, मस्त पटी तुका कश्ट आयल्यात, तुका कोण पाटीचो कणो जावन आदा जावन रावल्लो कोण? ताणें म्हळें कोणीय नात. म्हज्या घरा एक ल्हानशें कूड आसा, एक ल्हान देव तेंपल आसा, क्रुसिफिक्स आनी पवित्र पुस्तक आसा. दिसाक 1 घंटो हांव त्या कुडांत म्हज्या सुम्या संगी करशितां. कोणेय कितेंय कश्ट दिवन दी, म्हाका गाळी दिवन दी, तमाशे करून दी, हांव कोणाय कडेन उलोवंक ना. हांव म्हज्या सुम्या कडेन उलयतलो आनी म्हजें बोळ त्या कुडांत हांव येता. भावांनी भयणीनो, आमी पणशे सोदून येता, आमी मागण्याच्या मनशाक सोदून येता वयमू, पूण आमच्या घरा तेंपल आसा गी? आमच्या घरा मागण्याचें कूड आसा गी? एक व्हडली बाय म्हणटाली, फादर म्हज्या पुतान 2 लाख करसून एक बरी अल्तर केला फादर, इस्रायलाचे पयशे फादर. खोंता उमकळटात, पयलीं आमच्या घराच्या भोंवतणी पळय नांगोर उमकळटले, झू उमकळटले पोरणे, तशें उमकळटा. तिणें म्हणलें
मागणे ना पदर सोबीत आलतार मांत्र आयले आनी प्रमाणचे ओ कितले बरी आलतार केलाय बाबा तुवें कितले जेजूचेर मोग म्हण सांगून सांजेर काली पार्टी डिंगा पार्टी आलतारी मुखार मागणे ना जायत्यांच्या घरांनी जाता जर आमच्या कुटुंबा भितर एक आलतार ना जाल्यार थंयसर आमच्या देवाक आमकां मेळोवंक आमकां उलोवंक आमकां एक जर तर ताका एक अवकाश जागो ना जाल्यार मुखाच्या भाव भयणो आमकां बॉल खंय तावन मेळटा देखून आमी हे टेन्शन हे समस्ये खंय खंय कोणा कोणे व्हरून येता परिहार सोदूंक वेता थोडे जीवघात करता थोडे अमल पिवण्याक येतात ड्रग्साक वेतात पाडिश्ट गतीक वेतात कित्याक म्हळ्यार आमच्या समस्येक परिहार करचो आमचे भितर आसलो आमी नेणा देखून आमच्या सगळ्यांच्या घरा भितर एक मागणेचें कोड जाय आनी आमच्या आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक जेजूक दिवंक जाय चार्ल्स राय पंचवो फ्रांससो ताणें ताच्या ल्हानशा पुताक एक दीस तालवार आनी एक मागण्याचो बोक दिलो आनी म्हळें पुता तो खंयचें विंचताय आनी त्या भुरग्यान म्हळें पाप्पा तालवारींत हांव संवसार जिखोवंक पुरो पूण ह्या मागण्याच्या बुकांत हांव सर्ग जिखतलो पाप्पा म्हणालो एक राय आसो राय कोर आमच्या भुरग्यांक मोबायल आनी मागण्याचो बूक दिल्यार खंयचे विंचतात सांगा पळया आं मोबायल विंचतात खंय मो फ्रांसिसो राय लुईसाची आवय आपल्या पुताक रायांची काणी सांगतली म्हणटली तुवें पराक्रमी राय जाय सांताची काणी सांगून ती म्हणटली पुता तुवें एक सांत जाय आनी हो राय एक पराक्रमी श्रेश्ठ राय जाता उपरांत पवी सभेंत एक सांत जाता कित्याक म्हळ्यार त्या घरांत एक मागण्याचो दिवो पेटतलो सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या जिवितांत ताचें तें एक अनाथपण आसलें आवय ना म्हणलें ताच्या बापयन तें अनाथपण पयस केलें एक शिस्तीसानी मागण्याचो मनीस जुआंव पॉल बरयता मध्यान रातीर हांव उठतना म्हजो पाप्पा इगर्जेंत दिंबी घालून मागले बरी मागणें करतलो आनी तो म्हाका प्रेरण जालो खंयसर मागणी आसा थंयसर देवाळ आसा खंयसर देवाचो उडास आसा थंयसर आमी सदांच देवाक आमी लागीं जाता मोगाच्या भाव भयणो आमच्या भुरग्यांनी संवसारीक संगतींत तांणी बऱ्या तरान शिकोवंक जाय बरें शिकोवन दित बरें काम करून दित पूण तांच्या लागीं देवाचो स्पिरीट जाय सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16 अध्याय थंयसर साऊल म्हणटा सितार बरें करून कळचें बरो एक संगीतगार म्हाका जाय वचून विंचून हाडा तेन्ना ताच्या सेवकान म्हळें धनिया आमी येदोळस विंचून जाला एकल्याक आमी पळयला तो कोण तो एक निपूण सितार वाजोवंचो धैर्यादीक मनीस झुजारी चतुर उलोवपी आनी सुंदर रुपाचो ताचे भायर सर्विस्पोर ताचे सोवे आसा कोण आसा सर्विस्पोर ताचे सोवे आसा आज आमकां जाय आसलें तें भुरग्यांक तुमी चतुर बुद्वंत करोडपती करा सर्विस्पोर तांचे सोवे आसूंक जाय सांत लुईस राय आवय सांत लुईसाची आवय म्हणटा पुता तुवें पाता करचे बदलाक म्हज्या दोळ्या मुखार पडोवन मरचें बरें तसली शिक्षण ती आवय दितली तसलें शिक्षण मोगाच्या भाव भयणो आज आमकां जाय आयच्या पयल्या वाचपांत दानियल प्रभूच्या पुस्तकांत आमी पळयलें बाबिलोनाच्या रायान इस्रायलाचे सगळे राज नाश केल्ले उपरांत ताणें म्हणलें म्हाका थोडे जुदेव बरें तरणाटे जाय 4 जाणां तरणाट्यांक ताणें विंचले जावन आसात दानियल हनानिया मिशाएल आनी आजारिया तांच्या सकड पंडीत आनी शिकप्यांच्या चड बुद्धवंत हे जावन आसले कित्याक म्हळ्यार देव तांच्या सांगात आसलो परदेशांत दुस्मनाच्या गांवांत दानियल एकलो मात्र रायाचे स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक शकता कित्याक म्हळ्यार देव ताचे सोवे आसलो आमची भुरगीं परदेशाक वचून दी परगांवांक वचून दी खंय वचून दी जर आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत
मागण्याचो दिवो सर्वीसपूर आसा. मग अशें भाव भयणो आमची भुरगीं देवाक साक्ष जातली. देखून भितर आमचे भितर एक देवाळ आसा जाल्यार कुटुंबांत एक देवाळ आसतलें. ते दळा हें देवाळ पवित्र जातलें. आमीन. Bapa tu ovodowai ogantuka asbeteta bodlundaye ovodowai jivitakan dimon magta jivitamche तुझे देणे तुझे विने अर्थरई करते जीवार तुझे कुलपे पेले सेवे फोडारई हे बापा आज बेठैता बदलून दये होवुंडोवाय जिविताकां दिमून मागता. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदार देवा ओपाक म्हणटत असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र विचारावा सर्वस्व म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या परजेचो यज्ञ मानून घे. बगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या ह्या नव्याच्या दिसा तुज्या महिमेक आमी भेटयता. हो यज्ञाच्या गुणान आमच्या गुवळ्या बराबर आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका म्हणटत असलें निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव भी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हें बलिदान संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. मोगाचे भाव भयणो ही आल्तार एक सर्गींचो दरवठो आमी भेटयल्लो उंडो आनी वायन पवित्रत्व आतां जेजूची कूड आनी रगत जावन रुपांतर करता. भोव भक्तीन आमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वांटेली जावया. आमकां आमी समर्पण करया. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण मागतां जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान आनी सस्नी कराराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawat tersebut bergetuyan. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu nobian yetolo. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu nobian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद बेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सक्रामेंतांत आनी दैवीक शब्दांत वाडरले आमी आमचे कुटुंब एक देवाचें तेंपल जावन आमी रुपीत करूंक बापा कडेन हातोबान मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सबसकाय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरगुशान अतिरिक्तल्यांक आमकां म्हज्या उदार कोटेन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तू जियेताय आणि रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोय असो. तुमचे श्री असो. माय मग सगोर जावन एकामेकाक सुमियाची शांती देवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरले बाब म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका बले खेळ मेळटली. ये मोजा काळजा जेजू सरबोंदारा. ये मोजा काळजान ताणी बिडत सरख जेजू सरबोंदारा. ये मोजा काळजा जेजू सरबोंदारा. ये मोजा काळजान ताणी बिडत सरख जेजू सरबोंदारा. सोम्या म्हज्या मोगाक तुजो आमोद करता म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवका शेता तुका शेकला लेता. ये तूं काळजान म्हज्या. ये म्हज्या काळजान जेजू सरबोंदारा. ये मोजा काळजान ताणी बिडत सरख जेजू सरबोंदारा. तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो. तुका हांव अत्रेकता. ये तूं म्हज्या देवा आनी तूं म्हज्या जिवा. राव म्हजे सांगाता. ये मोजा काळजान जेजू सरबोंदारा. ये मोजा काळजान ताणी बिडत सरख जेजू सरबोंदारा. तुया सर्गींच्या बापा बगेन जुआं पावलोन तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सस्नीक संतोषो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सूख भोगोवंक आमकां फावो जावं. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पाव तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सर्वदादी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. असो नेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Wonditam servo in
सोगूट जियेम जिविता इंडाक तुझ्या दिली मोडवा मागे बोन जुवाव गाव दुसऱ्या संगीताम जगोत तुका क्रिस्ता सारक्या होऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवून जुवावून पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळू एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनोडे मुखांतर आमच्या कुटुंबा जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून हांगासर आमी आयल्या जाग्याचें काम जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत बोरवेलांत आनी बांयंत उदक मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत एकल्याक बरें काम मेळ्ळां देखून अर्गां दिलां भुरग्याचे समस्ये परिहार जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एका युवातीक तिची एग्जाम पास जावन बरे अंक लाभिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आमची मागणी आमची अर्गां उलय एक घडी बोर मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजून आमच्या आमच्या जिवितांत दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया उबी रावात भोव काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गोवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गोवळ्या तुका देवान विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्वाच्या सक्सेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परतळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गोवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी चिणी जिवोवंक आमकां उमोग कर तुजी बागेवून चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयाकन बसा मोगाच्या नो जायतीं त्या सावां तुमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक दितात आनी ती सगळीं आमचो पात्रो न्हू देवा लागीं मागोवन धाडटा म्हणली आमची पातयेणी हांगासर तुमी दिल्ली सर त्या सावां विनोण्यो आमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिकेच्या पांया मुळान दवरल्यांत तसो जुवांव पावल दुसरो जेजू लागीं विनाती करून दी आनी तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमकां फावो जावं दीत म्हणलें आमचें मागणें एग्री गोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक कुळारा गेल्लें सून पाटी येवन कुटुंबा सांगाता एकवटान जिवोवच्या खातीर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत ते गांजणांनी मागलां बावाक बरी सैरीक शेजारच्या घरांत समाधान मेळोवंक बरीं कामां मेळोवंक 5 जाणांनी बेंगलोरान काम मेळोवंक एकल्यान घरांत सांद्या मदें शांती समाधाना खातीर पांयांच्या गांठीची दूख उणी जावंक ताप रावून भलायकी मेळच्या खातीर परगांवाक वेचें पयण बरें जावंक भुरग्याच्या देण्या खातीर 2 जाणांनी मागलां कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक सैरीक मेळोवंक
4 जाणांनी दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक दोगांनी वाटेचे समस्ये इत्यार्थ जावंक रस्त्याचे समस्ये परिहार जावंक पुताक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक पुताची मतीची पिडा गूण जावंक सुनेची इंटरव्यू पास जावन परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां जागो विकून वचोवंक पयशांची अडचणी निवारूंक PhD एक कर्ण आसा तर PhD बऱ्या रितीन संपोवच्या खातीर परगांवांत आसच्या एकल्याक मोतीच्या पिडे तावन बरेंपण मेळोवंक मायग्रेना तावन एलर्जी तावन बरेंपण मेळच्या खातीर एकल्याक विजा मेळोवंक स्त्रियेची आंगाची कोरोज गूण जावंक पांयांची दोक उणी जावच्या खातीर परिक्षेंत बरे अंक आनी जैत मेळोवंक 3 जाणांनी एका तरणाट्याक मोतीची कुडीची बरी भलायकी मेळोवंक एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक जाग्याची RTC मेळोवंक पुताची कोंकली गूण जावंक एकल्याक मोबायल एडिक्शना तावन भायर येवंक आदार मेळोवंक पुतान भायल्या गांवांत बऱ्या रितीन काम करूंक एकल्याची गोमटी आनी पांयांची दूख गूण जावंक एका जोडयान एकवटान जिवंक तांच्या मदलो संबंद बरो जावंक एका स्त्रियेचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक भुरग्याचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक काजारी जिवितान कश्टांचे एकल्याक समाधान लाबोवंक जावयाचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक रिणांतले सुटोवंक आदार भायर पडुल्ली बेंजार मुदी मेळोवंक हातापांयांची दूख गूण जावंक हातपाय मुयेवचे रावोवंक एकल्याक आर्नियाच्या पिडे तावन बरेंपण मेळोवंक 2 स्त्रियांक कॅन्सरा तावन बरेंपण मेळोवंक एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन वडिलांक काल जावन जिवोवच्याक रांदवेक आयिल्लो रोग सुटोवंक जडां बऱ्या रितीन वाडोवंक एका दादल्याच्या आंगार पडिल्ले वायट पॅचेस गूण जावंक आर्नियाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक 2 भुरग्यांक परिक्षेंत जैत मेळोवंक एकल्या कुटुंबाक मेळोवंक आसचे पयशे ते पाटी मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक अडकळी नासतना विकून वचोवंक एका तरणाट्याक उडासाची सकत येवंक आनी सर अडकळी तावन निवारच्याक मागलां एकल्याक सर्जरी नासतना दोंपरांगांटीचे समस्ये सारके जावंक आमच्यो विनवण्यो आमच्या मोतींत आसात एक घडी बरो जुवो पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर जेजूक आमी समर्पून दिवया उबी रावात तूं आमकां पाव येवकरीस तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिरलेल्या आमकां तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आमेन पिडेस्तांक आशिर्वाद समयाच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पा तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त अमरिफा सर तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण सांपडल्यांक तुवें मावळाय दाखयलाय आनी तांकां गूण केली त्याच परी तुजो सेवक बगेवन जुवो पावल दुसऱ्यान आपल्या बगेवोन जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन बगोवंक आनी बावटान जिवंक प्रेरण दिलें ताच्या विनवणे आमचो बावार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार आमचे सर्व विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वळी तर आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पा तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवू आमेन बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटोवंक
ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सगळ्याची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तरी सोमान ताका पाव जाला म्हूण सगळी पवी सभा संतस्फुरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळोवंक आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोष भोगोवंक तुमकां फावो. आमेन. आनी सर्पदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून येवूं. आमेन. मोगाच्या नो परत या पुंज तळार तुमकां मोगा हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा भोव अर्थभरीत आराधन सोलोन व्हरून आमचे थंय जेजू खातीर उर्बा आनी अत्रेक वाड जंय म्हणलो एक जोगतो संदेश दिवन तशेंच मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार देवाच्या मंदिरा विशांत आमकां जोगती शिकोवण दिवन आमकां मागोवंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाप स्टॅनी मोंतेरो हांगासर ह्या सपून शेतांत तांणी 3 वर्सांची सुरविली सेवा दिल्ली आनी जायते बरेपण ह्या पून शेता खातीर अभिवृद्धी खातीर ताणें केल्लें आसा. आनी हांगासर आयच्या ह्या दिसा बागी दिसा आमचे खातीर आराधन करून मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां. प्रस्तुत मानादीक बाप वलावीन हाडली म्हणल्या त्या जाग्यार त्या कोवेंतांत थंयसर एक आश्रम आसा थंयसर आत्मीक निर्देशक जावन ते सेवा दिवन आसात. हांगासरी तांणी आत्मीक निर्देशक जावन 3 वर्सांची भोव अपुरबायाची सेवा दिल्ली आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन तांचो मोलादीक वेळ आमच्या सांगाता करसून आमकां सोम्याच्या मोगा विशांत आनी आमचो अत्रेक सोम्या थंय आनीक वाडोवंक जिवाळ जावंक तांणी आमकां उलो दिला. तांचो तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसावांत सर बरें मागतां. दिल्ल्या तशेंच मुडतोन दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक बाप स्टॅनी मोंतेरोन मुखार येवन मानाच्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. रेनिटायल सान डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो आयच्या दिसा आमकां तांणी जेवण हांगासर वदाक सून दिलां. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देव आशिर्वाद घालूं दी म्हूण प्रत्येक रितीन आमी मागता. मर्विन लियान फेर्नांडीस दुबय केनेथ आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो. रेनिटायल सान डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. जेनिफर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो. दिलीप संगीता कुलू बचपे. ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो. प्रशांत जोसेफ मिस्कीत वेलंकाणी वाडो. लुसी डिसोजा पंपई दुसरो वाडो. लिल्ली रेबेल्लो बचपे. जॉन सुवारीस लूड्स वाडो. जोयाना सुवारीस लूड्स वाडो. मुद्दम दिवन आमकां आदार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सर्वांग सन्मान वाल्लो. Story povisa beso Tristada nugramulo dillo Yukarisa so mokshikailo Bhaktum bhagi vanmo yeso Sri
gowli pomi sabeso Krista daruglo ulodillo Eucharistan somoksikailo Bogdom bagewon morieso Pagbon zubang pagusro Santo adonikalanlo Ternakyang kawapur bayeso Kutmakdom badrasro Servang serman wallo Ternakyang kawapur bayeso Kutmakdom badrasro Servang serman wallo Kristus o patlaw kurang preranto Boksami zorcha kamka adasu Kutumani ekvar zorcha karanto Devi kakulti sobor bhakto Kristus o patlaw kurang preranto Boksani zorcha kamka adasu Kutumani ekvar zorcha karanto Devi kakulti sobor bhakto Bagewon suwang pagusro Santo adonikalanlo Ternakyang tung apul bayeso Kutmakdom badrasro Servang serman wallo Mukal putarasobe Omkar Maria आशीर्वाद देव आमका भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या भाग्यवान कसोचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन